नमस्कार. आयच्यान 2 दिसांचे शियाळी अधिवेशन जे आसा ताका सुरवात जाल्या. राज्यपालाच्या अभिभाशणान आयची सुरवात जाली आनी फक्त आयचो मुख्य जो कार्यक्रम आशिल्लो अधिवेशनाचो तो म्हणजे राज्यपालाचे अभिभाशण आनी ते जाले. मात ह्या आयच्या अभिभाशणा वेळार जायत्यो गजाली आमकां विधानसभे भितर पळोवपाक मेळ्ळ्यो. विरोधकांचो गदारोळ सुरू जावचे पयलींच अभिभाशण, ताच्या उपरांत कांय घडामोडी घडल्यो, प्रतिक्रिया आयल्यो. ह्या सगळ्याचेर आमी आतां ही भासाभास करता आनी म्हाज्या बरोबर आसात आमचे संचालक संपादक राजू नायक सर. सर, सगळ्यान पयलीं तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की फक्त 2 दिसांचें हें अधिवेशन आसा. एक दिसाचें राज्यपालांचें अभिभाशण हो फक्त एक उपचार आसता. बरोबर. राज्यपाल हो सरकारान बरोवन दिल्लें भाशण तशाचे तशें वाचता आनी तें सगळें सरकाराचें कोड कौतुक करप, सरकाराची स्तुती करप, तोखणाय करप, सरकाराची तांबडी करप, हेच काम ताजें आसता. आनी तशेंच राज्यपालान आयज त्या नियमाक धरून तेंच केल्लें आसा. खंयचोच विशय जावं तो कायदो सुवेवस्था आसूं किंवा फाटले 15 दीस बार्देस विशेषतः परवरे उदकान तळमळटात काडले, त्रास काडले, ताजेर एक हांव म्हणटा सरकार चड टिकट नाका, पूण सर लोकां बद्दल एक सहानुभूती व्यक्त कर आनी सादो एक उल्लेख करूं आशिल्लो, चड खोलान वयचे आसपास आशिल्लें. आतां भोगणावळ जालें हें राज्यपालांचें भाशण. खरें म्हळ्यार हे लोकांचे पयसो खर्च करपाचें आनी एक सामकें वीट येवपा सारके प्रकार जालो. बरोबर. आनी सर, सरकाराचेर अंकुश एक प्रकारे राज्यपालाचो आसपा जाय खंय तरी, तसो डायरेक्ट न्ही, बट अंकुश न्ही, पूण म्हजे कोतान राज्यपालान एक तरी वाक्य सरकाराक सांगपा जाय. हे एक तरी वाक्य घाल, हे प्रश्न घडल्यात, एक तरी तुजें वाक्य आसा. लोकांक आपूण जे कितें उलयता ताजे बद्दल थोडें तरी खरेंपण दिसपा जाय, थोडे तरी लोकांचे बद्दल एक कळवळो राज्यपालाक आसा अशें दिसपा जाय. पूण एक तरी वाक्य घालपाक मातसो हो राज्यपाल पळय लिखीत भाशण पेऱ्यान धरून उलयता. विधानसभेत तशी सोय ना. बरोबर. पूण ताणें सरकाराक हे नजरेन हाडून दिवपा जाय. हय, हें बरोबर. सर, आयज दुसरी गजाल जाली आनी मुख्यमंत्र्यानूय ते संबंधी वक्तव्य केलें की इतिहासान अशें पयले फावट जाला की विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी अशे तरेचो बहिष्कार घातलो राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर अशें म्हणून. सो तुमी इतलीं वर्सां पळयता विधानसभा, तुमकां सगळें खबर आसा कितें घडामोडी घडल्या. जशें मुख्यमंत्री म्हणटा तशें हें खरें आसा की बाबा म्हाका दिसता अशें की ज्या पद्दतीन सरकारान विरोधकांच्या आनी विरोधक म्हणटा तेन्ना लोकांच्या तोंडाक पानां पुसल्या तो प्रकार खूब हुसक्याचो. मुख्यमंत्र्यान पळय म्हणला न्ही, विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालून एक वायट प्रथा पाडली. हांव म्हणटा सरकारी वायट प्रथा पाडटा. सरकारान कळ्ळें बरें एक सामकें 45 दिसांचें वर्साक अधिवेशन घेवपाकूच जाय आनीक ह्या संदर्भान कांय नेम सेट करपाची गरज आसा. अशी कांय राज्यां आहात की 16 दिसय घेनात, पूण हाजो अर्थ गोंय सारकें शिक्षीत राज्यान तोच पावडो पाळपाक जाय अशें ना. आमचे बरे बरे नेते तांणी खरें म्हळ्यार बीजेपीचे पयशे आज जे पळय फुडारी आहात, जे पर्रीकाराचें नांव सतत घेतात, आपले गुरू म्हणटात, आपले गुरू पर्रीकार म्हणटात, पूण पर्रीकार जे कितें उलयतालो तें जरी ताणें अंमलबजावणी करपाक जाय. पर्रीकार सदांच म्हणटालो की विधानसभा ही योग्य कार्यवाही खातीर आसता. विधानसभेचो कार्यकाळ आसपाक जाय, ठरपाक जाय, योग्य दीस सत्ताधारी पक्षान करपाक जाय. तुमी सत्तेर आयले त्या तुमी ते विसरतले हो प्रकार. मागीर म्हाका हें उलयता आसतना हांव सामकें एक पोटतिडकेन उलयता. विधानसभेचे दीस 45 दीस ते कमी करपाक जायना. हिवाळी अधिवेशनात किमान 15 दीस चर्चा जावपाक जाय. विरोधी जे पळय फुडारी आहात, विरोधी जे सदस्य आहात, 7 दीस 7 विरोधी सदस्य आहात, तांकांय तुमी भितात. बरं, तुम्ही सर विरोधकांचो आतां प्रश्न काडलो की सरकार विरोधकांक भिता, बट तुमकां दिसता अशी परिस्थिती आसा? कित्याक आयज फाटल्या अधिवेशनात ह्याच 7 सदस्यांनी सरकाराक घाम फोडिल्लो, हे बरोबर आसा. बट आयज हे विचारपा कारण फाटलें अशें की जेन्ना आयज सगळे हे जालो, सभात्याग जालो, विजय सरदेसाय जो एक खडेगाठ विरोधी आमदार आसा, विरोधी बाकां वयलो, तो वरभर मायज 1-2 बोर्ड घेवन हातीन उबो आशिल्लो, जेतून तेणें परखड अशें त्या स्लोगन त्या बोर्डाचेर आशिल्ल्यो. बट जेन्ना तो भायर आयलो तेन्ना तांणी म्हटलें की सकाळी आपूण युरी वांगडा उलयल्लो, अशें खंयच ठरून आशिल्लें की वॉकआउट करप बी म्हणून. बरोबर. सो अपोजिशन विदीन अपोजिशन हे जे चालू आसा किंवा ताळमेळ विरोधकांचो पक्षांनी खरें म्हळ्यार 7 जाण आहात, ताणें एकटें येवन एक स्ट्रॅटेजी ठरोवप आसता. आमी पळयलें, आमीच गोमंतकान बातमी दिल्ली 2 दीस पयलीं सत्ताधारी पक्षाचे जितले म्हूण घटक पक्ष आहात तातूंत भितर 3 विरोधी 3 पक्ष आसात. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हांकां एकटें घेवन ताणें मिटींग घेतली, स्ट्रॅटेजी ठरयली. ताणें सत्ताधारी पक्षाच्या वांगड्यांक सांगलें की चडांत चड प्रश्न विचारात. तुम्ही पळयलें ह्या फक्त 1 दिसाचे पयलीं फाल्यां प्रश्न विचारपाक तातूंत सत्ताधारी पक्षाचे प्रश्न इतले आसात की विरोधी पक्षाक संदच मेळना, तांकांच संद मेळटा. आनी मागीर विरोधी पक्षाचे एक सादे प्रश्न
घेतात आणि ताजेरच चर्चा करतात. म्हणटकीर गरज असते अशी की सगळे सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी एकठांय येवप, कितले प्रश्न विचारल्यात, खंयचे प्रश्नाक कितलो वेळ दिवप, सरकाराक कोण दिन खंयचे प्रश्नाचेर धरप, खंयचे तरेची तांचे भितर देवाण घेवाण अशी स्ट्रॅटेजी. बट तीच आयज आमकां ह्या वक्तव्यान दिसता की ना. हांव म्हाका पूर्ण खात्री आसा की कांय सदस्यांनी सगळ्या लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, पण काँग्रेसीचे अशें आमकां कळटा म्हायती, काँग्रेसीच्या सदस्यांनी तांकां तेंको दिलो ना. काँग्रेसच्या सदस्यांनी एकठांय पळय जावन स्ट्रॅटेजी ठरोवप आसता ते एकठांय येवपाक ते नकार दिले ताणें. सो हाजो अर्थ असो की विरोधी पक्ष विशेषतः काँग्रेस जेन्ना चड सदस्य आसा ताणें एकठांय येवन सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन मुखार व्हरप आसता. काँग्रेसची जर हातूंत भितर फेलियर जर जाता न्ही जाल्यार काँग्रेसची म्हाका काकूट दिसता. काँग्रेसीन गोंयचें नेतृत्व बरे तरेन विरोधी पक्षाचें नेतृत्व आपल्या हातांत घेवपाक जाय. विधानसभा निवडणूक आतां 2 वर्सांचेर आयल्या, परत तांकां सत्तेर येवपाचें ना, परत लोकांचे प्रश्न हातांत घेवन लढपाचें ना. फक्त विधानसभा न्ही, भायर सुद्दां जेन्ना अशे तरेचे लढत दितले, आंदोलन करतले, तेन्ना सगळ्या विरोधी पक्षाचो एकठांय येवपाचो एक जो हावेस तांकां धरचो पडटलो. आनी हांव तर सामकें खरें, हे जर सगळे जर विरोधी पक्ष एकठांय जर आयले न्ही तांकां सत्तेर येवपाक सहज शक्य आसा. आणि ते सरकाराक बरेपैकी कोंडीनूय धरपाक शकता. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात आमी ते पळयलां. म्हाका जर अशी माहिती मेळ्ळ्या ती अशी की ह्या अधिवेशन फक्त 1 दिसाचें जाल्ल्यान ह्या अधिवेशनाचेर पूर्ण बहिष्कार घालचो अशे तरेची स्ट्रॅटेजी तयार जाताली, पण ताका काँग्रेस सदस्यांनी तेंको दिलो ना. म्हाका दिसता अशे तरेन जेन्ना जर एक आक्रमकपणान काही स्ट्रॅटेजी जर थारल्यो जाल्यार ती नेशन वायड बातमी जावपाची. नेशन वायड बातमी जाली जाल्यार भाजपच्या पक्षश्रेश्ठीन मेरेन हो प्रश्न पावपाचो. गोंयान भितर एका दिसाचें अधिवेशन कित्याक घेतात असो प्रश्न पक्षश्रेश्ठी भाजपाक करपाची. बरोबर. आणि एक तुमी म्हणटा तशें देश पातळीचेर हो संदेश वचपाचो की बाबा गोंयान कशा तरेचो कारभार बीजेपीचो चल्ला. एक्झॅक्टली. आणि ती पक्षश्रेश्ठी तांकांय दखल घेवपाक पडपाची. आनी अशे तरेची एक वचत सरकाराचेर गरज आसा. सरकारान ज्यो पळय चुको केल्यात, कितल्योश्यो चुको आसात. आमी पळयतात उदकाचो प्रश्न, ज्या पद्दतीन उदक पावना लोकांक, तिळारी धरण पावल ते दुसऱ्या अर्थान अस्नोडेच्यान उदक येवपाक तें बंद पडलें. ते कित्याक बंद पडलें, ते खंय डायवर्ट जालें, अशे कितलेशे प्रश्न आसात. टुरिझम सेक्टरान पळयतात शेक कोणाकय काडून दिल्यात, ते काडून भायल्या विशेषतः हिमाचलच्या लोकांक चलोवपाक दिल्यात. हिमाचलची थंय दादागिरी चलता. गोंयचो एक मनीस रस्त्या हाजेर वता जाल्यार थंय सीबॅट घालतात, ताका चलपा मेळना, तो विचारता ताका जितोच मारतात. हे केदें व्हडलें. आनी एक गंभीर विशय म्हणजे इमोरल पोलिसींग जे चल्लां सद्या गोंया भितर. पुलिसूच चलनां जी एकठांय करता ते आपूण आपल्या बोल्सान घालता. म्हणजे केदें व्हडलें सर हे कारभार चल्ला. राजकीय राखण मेळटा. आणि जो पर्यंत मिडियान येना तो पर्यंत तेजेर एक्शन जायनाशिल्ली. तो पयशे हाडून इतले पयशे 17.5 लाख हाडून कॅश भरता ती बायल पोलीस कॉन्स्टेबल. दीस समथींग व्हेरी सिरियस. सरकारच्या क्रेडिबिलिटी विशीं, सरकारच्या संवेदनशीलते प्रशासनाविषयी लोक प्रश्न करतात आणि लोकांच्या मध्ये एक नाराजीचो सूर आसा. आणि तुम्ही विधानसभा जेन्ना चलोवपाक दिना तेन्ना ही नाराजी वाडटा, हें लक्षात घेवपाक जाय. सो आतां सर फाल्यांचो आतां 1 दिसाचें अधिवेशन, तितून काय व्हडलें अशी किंवा बाबा आक्रमकता जाली अशें कांय फायदो ना. कारण एका दिसाचें तितली उमेदूय नासतली कोणाक की बाबा वचून आमी कितें आक्रमकपणान विचारया म्हणून. पूण तुमी जसो सांगलो एक कन्सर्न जो सगळ्या गोंयकारांक सद्या सतायता तो म्हणजे विरोधकां मदली ही फूट किंवा त्यांची एकसंधपणा जो जाय तो ना, अभाव आसा. सो हातून खंय तरी सरकाराचे ऑटोमॅटीक फावत चल्ला अशें तुमकां सर दिसना? सरकारचे फावत चल्ला. सरकाराक कांय मंत्री सामके निष्क्रीय आसात, तांकां कोण विचारिना, गैरव्यवहारां भितर सामील आसात. 6-7 म्हयने पयलीं तांकां बदलतले म्हणून आमी 4 तरी किमान मंत्र्यांक बदलतले अशें तरेचें वातावरण आशिल्लें. आज अशें दिसता की तांकां बदलनात, आनीक कोणाक बदलपाचेंच ना, आसा तेंच चलोवपाचें. कारण नवे जर कोणी आयले तांचे नव्यो हेडीक तयार जातले, बशिल्ली घडी विस्कटपाक शकता. सो आसा तशें चलोवपाचें, बदल करपाचें ना. मंत्रिमंडळान लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाची आनी ह्याच निष्क्रीय आनी अकार्यक्षम मंत्र्याक घेवन फुडें वचपाचें अशें तरेचें एक वातावरण दिसता आमकां. म्हणजे इतलो सर विरोध जालो, इतली मंत्री आतां जशें तुमी म्हटलें निष्क्रिय आसात, पुरायपणान निष्क्रिय आसात. जॉब स्कॅम, केदो व्हडलो स्कॅम, पूण तेचेर कांयच जालें ना. इन्क्वायरी जायन तातूंत कोणा धरतले म्हणटात आनी सगळे जामिनाचेर सुटले, सगळे सुट्टात. एक्झॅक्टली. सो जशें तुमी सर म्हटलें की गोंय खंयच्या दिशेन चल्लां हाचो खंयच थांगपत्तो लागपाक सर कळना आनी फुडें कितें जातलें. एक्झॅक्टली. आनी विरोध लोकूय सर तुमकां दिसना की लोकांनी हाजेर खंय तरी जो एक प्रेशर बिल्डअप करपाक जाय. लोक कितें जाला, लोक पॉलिटिसायज जाला आमचें वातावरण. आनी गोंयान भितर खरें म्हळ्यार तूं पळयतलो एक 10 वर्सां पयलीं हांगा NGOs कितले एक्टीव आसताले, सतत रस्त्यार वेगवेगळे प्रश्न घेवन लडटाले.
हे एनजीओय आतां दिसती पडना. आनीक वर्तमानपत्रां किंवा मिडियाय तूं जाणा जितले एक्टीव आसता ते एक्टीव आक्रमक ना. आनी थोडेच मिडिया आपले प्रश्न मांडटात, लोकांक घेवन मुखार वतात. पूण लोकां मदली ही निश्क्रियताय न्ही ही खूब वायट. आनी म्हाका दिसता लोकशाय बरे तरेन चलतली, राजकारणाक जर बरे तरेन वळण मेळटलें जाल्यार लोकांचो हो दबाव वाडपाची गरज आसा. आनी तो जर वाडना जाल्यार फाल्यां वर्तमानपत्रांनी जे पळय प्रश्न घेवन लडटात ते सोडटले हळूहळू. ते सोडटले. ते म्हणटा आमीच कित्याक लडप, तुमीच तुमकां प्रश्न लागनात, उदक तुमकां 15 दीस मेळना, तुमी काय उलयनात. बिचाचेर तुमी वचपाक शकना, कारण बिचाचेर समज थंय सामकें भायल्यान आक्रमण चलना, थंय अक्षरशः थंय तुमी वचपाक शकता. तुमची इतली कोंडी जाता, तुमी उलयनात आनीक तुमचेर अशी वायट परिस्थिती, तुमी वायट परिस्थितीक परत जे पळय कितें आमंत्रण हें वायट आनीक वायट जावपाचें पळय आमंत्रण, ते लोकांचीच ही निश्क्रियता. म्हणजे जशी प्रजा तसो राजा म्हणप. तशेंच लोक जितले निष्क्रिय आसात तितले सरकार निष्क्रिय जाला. सरकार लोकशाहीक किंवा राजकारणाक बांदील कशें उरतलें जेन्ना लोक एक दबाव वाडयतले. लोकांचो जो दबाव जर वाडना जाल्यार मिडियाय दबाव दवरचे ना. आनी सरकार जे पळय आज जे कितें चलना तें सरकार तशेंच चलत उरतलें. आनी ते करता तेच योग्य दिशा. अशा तरेन हो कारभार चलतलो. काम करोसो कायदा रावतले. सो सर आयचे पयल्या दिसाचे म्हाका इतले विश्लेषण खूब जालें. विरोधी पक्षांनी केलें ना तितलें आमी केलें. सो फाल्यांचो एक दीस उरला, फाल्यां कितें जाता तें आमी तेजेरूय नजर दवरून रावतले. फाल्यां अशे तरेन ज्यो कितें घडामोडी घडटा ताचेरूय उलोवपाचो आमी प्रयत्न करया आनी एक उजवाड घालपाचो प्रयत्न करया. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करीत. आमी एक प्रयत्न केलो की आयज जें कितें चल्लें, आयज एका दिसा भितर जें अधिवेशनांत कितें जालें, कशे तरेन सगळो कारभार चल्ला विरोधकांचो जावं सरकाराचो आनी लोकांचो, सो ह्या सगळ्याचेर भासाभास करपाचो प्रयत्न केलो. फाल्यां एक दीस आसा, ह्या एका दिसान कितें जाता तें आमी पळयतले आनी अशेच तरेन फाल्यां तुमच्या वांगडा संवाद सादपाचो आमी प्रयत्न करतले. पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.